हांगा आमच्या घरात लाईट पॅटर्न आल्या ती दाखवून शकना मरते हा ती सारखी करून जमाना मरते त्यांच्याकडे हा हे केन्ना रातोरात करचे पडले 10 मॅन लाईट मॅन 10 जाण हा एक ट्यूब लाईट पेटोवंक जमाना त्यांच्याकडे आणि वो टॉवर घातला न्हू तो कोणाक लागून घातल्या आमकां खाव कित्याक राती भितर तुम्ही टावर घातलो आणि 4 लोक जर सरपंचाक विचारपाक गेलेले सरपंच दादागिरीची गोष्टी उलयता की आपण म्हणटा तो की तुम्ही इतके लोक येले म्हणून आपण तुमकां भियातलो काय तो म्हणटा म्हणजे ही भाषा न्हू ग्रामस्थाकडे तरी अशी भाषा उलोवप न्हू तू सरपंच म्हणून तुका आम्ही निवडून दिता पंच म्हणून असता तो सरपंच तुम्ही आम्ही हो टावर जावचो न्हू तेन्ना फाउंडेशन घातला तेन्ना आम्ही आणि एक एप्लिकेशन दिल्ले आसा की आमचे नो ऑब्जेक्शन आसा म्हणून तरी सुद्धा आम्ही सरपंचाक कितें सांगले सरपंचाक जेन्ना ती जनरल बॉडी सबंद गावची मिटींग घे आणि तेजेर कितें तो डिसिजन घे लोकांच्या मतान आणि ते आमचे सरपंचान आमचे ते काम करूकूच ना आम्ही आता इचरोंक गेले जाल्यार आमकां तो आतवयर करता आपणाक कांयच खबर ना म्हणून आम्ही सेक्रेटरीची भेट घेतली सेक्रेटरी म्हणटा कालच्या मिटिंगेक इनवोडाक वचोंक ना एप्लिकेशन दिल्ले तर इनवोडाक वचना आणि तेजेर डिसिजन जायना जाल्यार ही पंचायत बॉडी करता कितें आणि वो टॉवर राती भितर कसो उबो केलो ते आमकां आदी कळोंक जाय राती भितर जावप म्हणजे कितें तरी हांगा भानगडूच आसा न्हू म्हाका सांग आज हो टॉवर जालो फाल्यां हांगा राती भितर आनी कितें पंचायतीन जातलें तेन्ना हेका जबाबदार कोण आसतलो आमकां नाका आमच्या भुरग्या बाळांक आमकां माल आणि आमकांय माल आमकां नाका तुम्ही ऑब्जेक्शन हाडलेले या टॉवरा हय आम्ही हाडला पंचायतीन पंचायत परमिशन फामील आहा भितून सामिला हय बाबा आमकां टॉवर नाका आज इतक्यो पिढयो जाल्यो आमचे अशें जावंक ना आणि आता मोठी सरकार येयलो हांकां चान्स पडलो आणि हे आमकां कोणाक घालूंक सोदता आमकां टॉवर नाका